तुम्ही पळयता आसतले हांगासर जे स्ट्रे डॉग्स आहा ते खूब प्रमाणात वाडलेले आसा आणि त्या प्रमाणे डॉग बायटीच्यो केसी जवळ जवळ 10 वयर केसी जाल्ल्यो आसा। हालींच आमी पयर एक स्टोरी केल्ली ती म्हटल्यार एक चलयेक कुत्र्यान जवळ जवळ 4-5 कडेन घास मारलेलो आणि तेज्या उपरांत काल पयर सुद्दां आतां भुरग्यांक हे घास मारपाचे हे स्ट्रे डॉग्स आहा हेंचे चालू आसा आणि हांकां शेल्टरा अंडर दवरपाची गरज आसा। सो हांगासर आतां काँग्रेस लिडर राजेश वेरेकरूय हांगासर येवन गेले। सो तेणें आतां सरकाराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा आणि थळव्या लोकांनी रिक्वेस्ट केल्या। गेले 5-6 म्हयने जाले हे कुत्रे खास करून भुरग्यांचेर अटॅक करता। तुम्ही पळयता आसतले हांगा आमचे दुर्गाबाटान बोंडबागाचेर एका भुरग्याचेर 5-7 वर्साच्या भुरग्याचेर अटॅक जालो आणि त्या भुरग्याचो जीव गेलो। त्याच्यानंतर म्हाका दिसता हांगा आज अंत्रुज नगर ह्या भागान 5 फावट असो कुत्र्यांचो अटॅक भुरग्यांचेर अटॅक केलो। आणि आतांच म्हाका काल एक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या दिल्ली NCR ह्या भागातले जितके स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां धरचे गव्हर्मेंटान आणि शेल्टर होमान व्हरून डिटेन करचे म्हणून। आयज जवळ जवळ कुत्र्याचो उपद्रव आसा तो आमकां जवळ 2 वर्सां जालीं हांगा जाता। हांगा पयलीं कॉलनी चड कुत्रे नाशिल्ले, 1-2 नाशिल्ले आणि ते कोण तरी येवन हांगा फीड करपाक लागले। करता करता हांगा कुत्रे वाडत गेले, कुत्रे अटॅक करपाक लागले। सो आमी ताका ऑब्जेक्ट केलें फीड करता ताका। तेणी आमचेर कंप्लेन घातली कलेक्टरान, पुलिशेन आमी कंप्लेन केली। खुबशे आमी राटावळी केल्यो। पयर सुद्दां आमी कलेक्टरा कडेन फूल कॉलनी गेले पूण हेजेर सरकार कांयच करिना। कंटिन्यू 2-2 दिसांनी हांगा भुरग्यांक बायट करता, भुरग्याचेर अटॅक करता। हांगा एकट्या भुरग्याक सोडपाची हें ना। सोडले कावता कावता पण ताका सांगलो हांवें जाल्यार हाडून सोडूच नाका हांगा, तोच तो भुरग्यांक चड हें करता तो धवन कावता हाडून परत सोडलो। तेज्या बरोबर आमी कितलेशेच कुत्रे हाडून सोडले हांगा। कितें करपाचें आमी हांगासर, कशी भुरग्यां आपल्याक राखपाची। DSP had come now of the animal this. Yeah. She said we'll sterilize them and we'll educate the people. But what measures they are taking to stop the dogs biting? कलेक्टराक सुद्दां आमी लेटर केलें आणि कलेक्टरान एक्चुअली आमकां सांगलें की आपूण सगळे तुमचे सारके फायनल करून कितें ते लेटर दिता म्हणून। पण अजून पर्यंत आतां म्हाका दिसता 8-15 दीस जाले अजून कोणाचेच जाग ना। आणि मेन एक म्हटल्यार सर आमच्या एरियाच्या सकयल डंपिंग एरिया आसा कचऱ्याची। सो त्या कचऱ्यान सगळे भायले लोक जे असतात ते बोन्स उरलेली हॉटेलातले सगळे जेवण उरलेले थंय हाडून डंप करता। ते येवन कुत्रे खाता आणि शेल्टर होम ते अंत्रुज नगरान करता। सो मेन म्हणजे ती डंपिंग एरिया प्लीज आमकां थंय नाका। ती डंपिंग एरिया थंय केल्यार सगळे हॉटेलाचे सर ते बोन्स आसता उरलेले बी आसता पळय ते रातचे हाडून उडयता। आमी खूबदां स्टॉप केले पण ते कशेंच आणि ते खाता कुत्रे थंय एंटर हांगा शेल्टर मेळटा न्हू सगळे घेतून बसपाक न्हिजपाक।